श्री बेताळ महाराज की जय. असे उंच उंच देऊळ बेताळाचे, हय गो बाळ आम्ही कावळेचे, देवा देवचा राख आम्ही नमन करू, पिक्चराक आम्ही सुरुवात करू. अरे बाबा जाऊन तुझ्या घरावर मागचं वेळ दादू मागचं वेळ बुनीत पाय ना रे असू गो आय त्या कामात न्ही दोन्ही फाल्यां सुटी न्ही तर निद्या चल त्याच्या पयलीं तुका म्हाका एक काणी सांगची पडटली. यो सांगता कसली सांगू देवाची सांग दादू. दादू देव खरो आसता. हय तर ऐक त्या वेळा आमच्या घरा मुखार एक आंब्याचें झाड आशिल्लें. त्या आंब्याक खूब चविश्ट आंबे लागताले. त्या झाडाचो एक आंबो पिकलेलो. तितूंतलो एक आंबो घेवन हांव बेताळच्या देवळा कडेन वयतालो. खूब काळोखूय जाल्लो आनी पांयवाट चलता चलता खूब वेळूय जाल्लो. फुडें पळयत जाल्यार म्हाका कोण तरी येता कसो दिसलो. पळयत जाल्यार तो म्हाजो मित्र बाबूसो आशिल्लो. हांव फुडें वचोन ताका हाक मारली. आमी दोगां जाण गप्पा गोश्टी करीत करीत देवचाराच्या घुमटे कडल्या वाटे कडेन पावले. फाटल्यान पळयत जाल्यार बाबूसो ना. म्हाका कळोन येलें की तो बाबूसो न्ही, आमचो देव देवचार आशिल्लो. म्हणून हांवें हात जोडून माफी मागली आनी तो आंबो काडून देवचाराच्या घुमटेच्या मुखार दवरलो आनी हात जोडून माफी मागली. चमत्कार म्हणजे थंय एक आंबो दवरलेलो, थंय 2 आंबे जाले. म्हाका कळोन येलें की देवचारान म्हाका दाखोवन दिलें की पयलो मान कोणाचो तो. तितूंतलो एक आंबो घेवन हांव बेताळाच्या देवळा कडेन परतलो आनी तो आंबो बेताळच्या देवळान दवरलो आनी घरा कडेन गेलो. आणि केन्ना तुका देवचारान मदत करून रे? खूब फावटी केला. सांग मत तर. तेन्ना वैशाख म्हयन्यान देवचाराच्या घुमटे कडेन जागोर जातालो. थंय वयताना आमी वाट विसरले. आमी देवचाराचें नामोकोश केलें. फुडल्यान आमकां कोण तरी दिसलो. तेणी आमकां सारकें देवचाराच्या घुमटे कडेन हाडून सोडलें. काठीवर
मागीर जागोर सोंपलो. सगळे घराकडे परतले. दादू शेवटच्या प्रश्नाची उत्तर दी. सांग तर. देवचार फक्त लोकांकू मदतू करता काय शिक्षा बी ना, आमच्या गावात 3 जण चोर रावताले. ते लोकांच्या घरांनी चोरताले. गोपीनाथ, म्हाका इल्ल्या पैशाची गरज आसली. अरे आता ना माझे कडेन सद्या. तुझ्या कडेन आसा रे? ना रे. हांवें आयकलां की दासराच्या घुमटे कडेन खूब पयशे आसा. कितें करुया? चोरी करुया तर? हय, केन्ना करुया? फाल्यां रातची करुया मरे. पैशाचे वाट ते सारकें उरतलो मरे. हय तर म्हटल्यार तेका घेवया नाका रे, तेका वसुली वयता ते. तो त्या दिसा पैशाच्या लोभान देवचाराच्या घुमटेकडे चोरपाक गेलो. तेणी ठरयलें की तो एकटोच पयशे चोरतलो आनी तेज्या मित्रांक पयशे दिवपा ना म्हणून तो वाट चलत चलत त्याच जाग्यार पावपा लागलो. तेका देवचाराची घुमटीच गावना. तो भोंवत भोंवत त्याच जाग्यार पावपा लागलो. तेका देवचाराची घुमटीच गावना. तो कासावीस जालो. तेका कळोन येयलें की देवचारान तेका दाखयलें की पयशाचो लोभ बरो न्ही. म्हणून तेणी मनाच्यान माफी मागली आनी देवचाराक आपल्या घरा कडेन पावोवपाक लायलें. देवचारान तेका सारको तेज्या घरा कडेन पावयलो. घुमटी खंय आसा? तू जावच्या पयलीं गांवच्या सरपंचान त्या घुमटेचो जागो आसा थंय केस घातली की तो जागो आपलो म्हणून. आतां त्या घुमटे कडेन कोण पळय सुद्दां ना. संकटान पडले की देवचाराचें नांव घेता. आतां फक्त लोकांचो एकूच देव आसा, तो म्हणजे मोबायल. तूं सुद्दां थोड्या वेळ पयलीं मोबायलाचेरूच खेळटालो. तूं असो खेळत रावलो जाल्यार एक दीस ती घुमटी मोडचीच पडटली. दादू आता